ट्री डिस्ट्रीब्युशन जे सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशन हा कोकोनट सॅपलिंग आसूं मँगो कलांगुटान आमी पळयल्ले आहा बिकॉज ऑफ ट्युरिजम बेल्ट लॉट ऑफ ट्रीज हॅव बीन कट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स दॅट इज फॉर रेजिडेन्शियल एज वेल एज कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आनी तितून खूबशीं झाडां कातरलीं खूब लोकांनी कातरल्या आनी वी आर ड्युटी बाउंड टू गिव देम एन प्लांट म्हणजे आमदार जो तर दिता पंचायत जो तर दिता लोकांनी लावपाची गरज आहा झाडां आनी स्पेशली मेन रोडाक आमी पळयल्ले आहा मेन रोडाक रोड वायडनिंग केला थिंगासरूय थोडी झाडां जी बेंड जाल्या ती आमी कट करता थिंगा सायडीक along with panchayat, along with Komunidad and tenants of the field, we need to plant trees over there so that once we have a divider, some trees which will be cut has to be replanted. So अशें आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय बरोवन दिल्लें आहा जेन्ना आमकां परमिशन दिता ते plant 3 times the trees or 4 times the trees. And I am requesting villagers of Kalangut to plant trees. We will give you all the trees which are being brought over here. आनीकूय तेजे भायर जो तर तुमकां जाय जाल्यार तुमी सांगची whatever is available with us in our yard, we will definitely bring them, give it to you. तुमकां दितले आमी तुमी लावची झाडां. सांगपाचें म्हटल्यार गोंयान ग्रीनरी जावपाची गरजूच आसा आनी आमी बिचार काम करपी शेकांचेर जण एकल्या शेतकारान आपल्या शेका फाटल्यान धाकटे काळाते लायल्या ते आतां वाडोवन व्हडले जाल्या आनी इवन ताका आडसोलां आनी नाल्लूय जाल्या. ओके मागता रिक्वेस्ट करता लोकल MLA बॉडी आमचे आनी रावन खावंडेक बिचार नदर मारची आनी रूट लावचे म्हणून